गोयात दिसान दीस गरमी वाढत असा। सरासरी तापमान 33 ते 35 डिग्री सेल्सियस मजगती असा। हे फाटभुंयेर कितें जतनाय घेवची हाजेर गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हळ्यार गोवा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन एक एडवायझरी जारी केल्या। हातूर हायड्रेट रावप म्हळ्यार कुडींतले उदक आनी इलेक्ट्रोलायटची पातळी गरज त्या प्रमाण दवरप हाजेर भर दिला। ते खातीर जायत्या घरगुती पेया सयत ORS म्हळ्यार ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन पिवपाचो सल्लोय दिला। हाका लागून कुडींतल्यान घामाच्या रुपान जाल्ली उदकाची आनी इलेक्ट्रोलायट्सची कमतरताय भरून काडूं येता। आमच्या ह्या व्हिडिओत आमी ORS बद्दल अदीक म्हायती जाणून घेवया। नमस्कार आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुल्लीकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। चड घाम आयल्यार कुडींत उदक आनी इलेक्ट्रोलायट उणें जाता, पूण ग्लुकोज हो घामाचो घटक न्हय। ग्लुकोज हो कुडीक उर्जेचो स्त्रोत आसून व्यायाम, जॉगिंग आनी चलतना पेशी ताचो उपेग करतात। कुडींतले उदक कमी जाल्यार फक्त साखर वा ग्लुकोज पिवचे परस ORS आनी ग्लुकोज एकठांय करून पिवप योग्य इलेक्ट्रोलायट समतोल सुनिश्चित करतात। ताका लागून फक्त ग्लुकोज उदक पिवचे परस ORS घेवप चड बरें। हे जाले ORSच्या गरमेच्या दिसांनी उपेगा विशयी। आता आमी ORSच्या शोधा बद्दल थोडी म्हायती जाणून घेवया। ORS थेरपी हो भुरग्यां आनी व्हडल्यां खातीर अतिसार म्हळ्यार डायरिया, कॉलेरा ह्या दुयेंतां खातीर घरगुती उपचाराचो एक लोकप्रिय आनी प्रभावी पर्याय आसा। डायरिया, कॉलेरा वा उदकाचो उणाव हाका लागून भुरग्यांचे डिहायड्रेशन उपचार करपा खातीर ताचो उपयोग चड करतात। डॉक्टर दिलीप महालनाबीस हांकां ओरल रिहायड्रेशन थेरपी म्हळ्यार ORSचे पायोनियर अशें मानतात। 1971 वर्सा पश्चिम बंगालांतल्या निर्वासित शिबिरात डॉक्टर दिलीप महालनाबीसाक काम करपाक आपयले। ह्या शिबिरात कॉलेराक लागून मरण आयिल्ल्या लोकांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आशिल्लो। डिहायड्रेशन जाल्ल्या लोकांक मरण येवपाचो चड धोको आशिल्ल्यान परतून हायड्रेट करपा खातीर IV ड्रीप लायन म्हळ्यार शिरेंतल्यान सराची लायन घालप हो एकूच उपाय आशिल्लो। पूण ताच्या कर्मचाऱ्यां मजगतीं फक्त 2 भलायकी कर्मचाऱ्यांक IV लायन घालपाचें प्रशिक्षण आशिल्लें आनी डायरिया पिडेस्त लोकांचो आंकडो वाडत आशिल्लो। अशा लोकांक मजत करपाक पर्याय सोदून काडपाची गरज आशिल्ली। अशा भिरांकूळ परिस्थितीत डॉक्टर दिलीपान लोकांक रिहायड्रेशन थेरपी तोंडांतल्यान म्हळ्यार आतां आमी जशें उदकान मिक्स करून घेता पळय तशें दिवपाची परवानगी दिली। वैजकी शास्त्रज्ञां कडल्यान सतत टिका आनी विरोध आसलो तरी तोंडांतल्यान रिहायड्रेशन उपचार दुयेंतीचे अप्रशिक्षीत नातेवाईक लेगीत दुयेंतीक दिवंक शकता अशें डॉक्टर दिलीपाचें मत आशिल्लें। ताणें कुटुंबांतल्या लोकांक ORS सोल्युशन दुयेंतीक दीत रावपाक सांगलें। ह्या ORSच्या उपेगाक लागून कॉलेरात दुयेंती मदीं मरण येवपी आंकडो 30% वयल्यान 4% परस उणो जालो। दुयेंती रोखडेच बरे जावन घरा परतुपाक लागले। पश्चिम बंगालांतल्यान आयिल्ली ही खबर रोखडीच संवसारभर पातळ्ळी। दक्षिण आफ्रिकेत असोच कॉलेराचो प्रकोप पळोवपी आनीक एक दोतोर डॉक्टर धीमान बरुआ हांकां अप्रशिक्षीत लोकांक ORS दिवपाक मेळचो हो निर्णय बरोबर आसा अशी खात्री जाली। चडांत चड डॉक्टरांनी डिहायड्रेशन जाल्ल्या दुयेंतीक ORS दिवपाक सुरवात केली। फक्त प्रशिक्षीत व्यावसायिकांक दिवंक मेळपी उपचाराचें रुपांतर डॉक्टर महालनाबीस हांणी संवसारभर घरगुती वखदां मदीं केलें। द लॅन्सेट ह्या वैजकी मळावेल्या सगळ्यात पोरण्या निमाण्यान हांकां 20व्या शेंकड्यांतली सगळ्यात म्हत्वाची वैजकी प्रगती म्हळ्यार पोटेन्शियली द मोस्ट इम्पॉर्टंट मेडिकल एडवान्स अशें म्हळां। कोलकात्यांतल्यान ORSच्या यशाक लागून डायरियाचेर ORS हो म्हत्वाचो उपचार म्हूण मान्यताय मेळ्ळी। कठीण परिस्थितीत डॉक्टर महालनाबीस हांणी घेतिल्ल्या निर्णयान मनीसपणाची व्हड सेवा केल्या। 1971 वर्सा निर्वासितांक मजतच न्हय पूण तेन्ना सावन संवसारभर उण्यो साधन सुविधा आशिल्ल्या देशांनी लेगीत भलायकी वेवस्थेचेर भार पडूंक दिनासतना सुमार 5,50,00,000 लोकांचो जीव वाटावला। डॉक्टर महालनाबीस हांकां 2023 वर्सा भारत सरकारान मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कारान भोवमानीत केला।